हो टुर्नामेंट रामदास कामुर्लेकर ह्या नावान त्याच्या म्हणजे लेट जो भुरगो तुमचे बरें खेळटालो त्या नावान हो ऑर्गनायज केल्लो आहा. हो टुर्नामेंट ऑल गोवा जाल्लो आसा तेन्ना भुरग्यांनी बरो एफर्ट घेतला. तशेंच कालच्यान जितल्यो टिमी पळय हांगासर पार्टिसिपेट जाल्ली आहा जेंच्यांनी येवन हांगासर आपलो एफर्ट एनर्जी आणि टायम दिवन आपलो टॅलंट दाखयला ताका लागून हांव तेंचे सगळ्याचे उपकारी. हांव म्हणटा हे भुरगे अशेंच फुडें सरोन कसो तरी टुर्नामेंटान जावं आनी खंयच्या तरी हितून स्पोर्टींग स्पिरिटीन फुडें घेवचे पार्ट घेवचो आनी आपलें नांव वयर करचें. ते जेन्ना तुमी पळय स्पोर्ट्सान वयतात तेन्ना हितून आमकां चार भाशेचे गुण बरे तयार मेळटा. एक म्हणजे एनर्जी आमकां मेळटा, दुसरें म्हणजे टॅलंट, तिसरें म्हणजे आमी जे आहा पळय ते युनायटेड रावता आनी चवथें म्हणजे आमकां आपली नॉलेज शेअर करपाक मेळटा. तेन्ना हो स्पोर्ट्स म्हणजे एक असो टॅलंट आहा की आमी एकामेकाक शेअर करपाक मेळटा. केन्नाय जाय तेन्ना खंय बस खंय वच कितेंय करूं शकता. आयज आमी सगळ्यांनी मेळून तशेंच गव्हर्मेंटानूय हेका आमच्या भुरग्यांक आदार दिवंक जाय. प्रत्येक घरान वचोन तर टॅलंट सोदीत न्हू. खुबशे भुरगे आमच्या स्पोर्ट्सान स्मार्ट आसता पूण ताका आदार नासल्या कारणान ते फाटीं उरतात. पूण हो रिक्वेस्ट हांव हेचे फुडें गव्हर्मेंटा कडेन तुमकां लागून आमकां सगळ्यांक लागून ह्या यंगस्टरांक लागून फुडें घालतलो हेचो हांव तुमकां खात्री दितां. आनी हो टुर्नामेंट आमकां चड टिमी येवंक नासल्यो, 6-7 टिमी येयल्यो. 6-7 टिमी येयल्यो म्हणटून भितूंतले विनर जाले माऊली हे नानोडचे आनी फायनल लूज जाले हांगा गिरीचे आमचे तक्ष म्हणून.